नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. सरकारांतल्यान भायर सरपाची मोगोची तयारी. केंद्रीय समितीन घेतलो निर्णय. फुडल्या 2 दिसां भितर सुदीन ढवळीकार दितलो राजीनामो. रेमो करतलो वेंचणुकेंत एथिकल व्होटिंगाचो प्रचार. वेंचणूक आयोगान रेमोचेर दिल्या जबाबदारी. केंद्रीय वेंचणूक आयोग 1 फेब्रुवारीक गोंयांत. कार्नावालाक हे फावट दिसचे ना राजकीय फुडारी. पर्रीकार म्हणटा आपल्याकूच शिपात जाय गोंयच्या राजकारणात. ताका लागून आपूण 3 फावट उलयला गडकरी कडेन. दिगंबर कामत आणि बाबुशा वांगडा आशिल्ल्या संबंधाचेरूय पर्रीकाराची हेडोनात वक्तव्यां. केपेची सुवात मोगोच्या प्रकाश अर्जुन वेळपाक दिल्यार ताच्या आड वावुरपाची भाजपाच्या केपे अनुसूचित जमात मोर्चाची शिटकावणी. तांकां जाय भाजपाचो एसटी उमेदवार. प्रकाश विरुद्ध प्रकाश पेटलें. आणि खेळा मळार आय लीग मॅची रोखड्योच जातल्यो फ्लडलायटींचेर. फ्लडलायटींचो वावर पुराय जाल्ल्यान जीएफएन कळयलें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनाक. श्रीनिवास धेपो म्हणटा रोखडोच जावं येता फ्लडलायटींचेर मॅची. आता खबरो विस्तारान. मोगो पक्ष सरकारांतल्यान भायर सरता. पक्षाचे केंद्रीय समितीन सोमारा जाल्ल्या बसकेंत सरकारांतल्यान भायर सरपाचो निर्णय घेतलो. फुडल्या 1-2 दिसांत सुदीन ढवळीकार मंत्रीपद सोडटलो अशें पक्षाचो कार्याध्यक्ष नारायण सावंतान मिडियाक सांगलें. इतले मजगतीं काँग्रेस राष्ट्रवादीचे युतीचे उमेदवार थारावपा खातीर केंद्रीय वेंचणूक समितीची बसका मंगळारा दिल्ली जाता. काँग्रेसी बरोबर 4.5 वर्सां सत्ता भोगल्या उपरांत महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान सरकारांतल्यान भायर सरपाचें थारायलां. सोमारा पणजे कार्यालयांत जाल्ले मोगोच्या केंद्रीय समितीचे बसके उपरांत हो निर्णय पक्षान घेतलो. मोगोची युती खातीर भाजपा वटेन वाटचाल चल्ल्या हाचो हो संकेत. फुडल्या 1-2 दिसांत मोगोचे मंत्री सुदीन ढवळीकार सरकारांतल्यान भायर सरतलो. दीपक ढवळीकारान हे पयलींच कदंब महामंडळ सोडला. जी निवडणूक आसा तितून आमी सक्षम उमेदवार उबे करपाचे आहा आनी ती मागीर कशा प्रकारे जावं युती करून जावं किंवा एकला चलोरे जावं तर ते सरकार निवडणुकी उबे आसतना आमच्या मंत्र्यांक काँग्रेसच्या सरकारान रावप हे योग्य न्हू अशें आमकां थंय ठरयलें आनी त्यामुळे तेंच्यांनी काँग्रेस सरकारचो राजिनामो दिवचो मंत्रीपदाचो असो निर्णय थंय घेतला आनी तो तांकां आमी कळयला. युती बद्दल म्हणशीत जाल्यार त्या संबंधी सकारात्मक बोलणी चालू आसा. जीसीएन क्लबांक वाटिल्ल्या क्रिकेट किटांचो खर्च नार्वेकाराच्या वेंचणूक खर्चांत घालपाचो वेंचणूक आयोगाचो निर्णय साप चुकीचो आनी शॉकाद करपी अशें खासदार शांताराम नायक म्हणटा. But to make it bribery under Representation of People's Act also, under IPC also, you have to be candid. And secondly, you can't charge a person. Secondly, I heard a statement from Chief Electoral Officer. No, the amount of these goodies will be credited to his election expenses, and then it crosses the limit, he will be disqualified. What is statement? I mean, it is shocking thing. The real money which candidates we heard allegedly do it after the process of election time. I will be very happy if during that time election commission really acts during day and night and catch these fellows. काँग्रेसीचे केंद्रीय वेंचणूक समितीची बसका मंगळारा दिल्ली जातली. ऑस्कर फर्नांडीस, जगमीत सिंग ब्रार, सुधाकर रेड्डी, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष सुभाष शिरोडकार बसकेक आसतले. हे बसकेंत फकत सध्याच्या आमदारांच्या सिटांचेर आणि राष्ट्रवादीच्या सिटांचेर निर्णय जातलो. निमणे चित्र चड करून 6 फेब्रुवारीकच स्पश्ट जातलें. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आणि चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी. गोंयकार पॉप स्टार रेमो फर्नांडीस वेंचणुकेंत एथिकल व्होटिंगाचो प्रचार करतलो. रेमो खंयच्याच राजकीय पक्षाक लागीं असो नाशिल्ल्यान वेंचणूक आयोगान ताका त्रयस्थ सेलिब्रिटी म्हणून ताचेर ही जबाबदारी घाल्या. वेंचणुकेच्या कार्यावळीचो नियाळ घेवपा खातीर केंद्रीय वेंचणूक आयोग 1 फेब्रुवारीक गोंयांत येतलो. हे फावट कार्नावालाक खंयचोच उमेदवार वा राजकीय फुडाऱ्याक आपोवंक मेळचो ना. गोंयचो फामाद पॉप स्टार रेमो फर्नांडीसाचो खंयचोय राजकीय पक्षाकडेन संबंध नाशिल्ल्यान ताका मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्यान आपलो वोटिंग एम्बेसिडर केला.
कसल्याच हायसांक बळी पडिनासतना मतदान करचे म्हूण रॅमो प्रचार करतलो. Electoral icon, you can say. Electoral icon. Electoral icon for the state of Goa. Renowned, world famous pop singer अरे बापरे. of Goan origin. सॉंग्स नाही म्हणताला तो. ना songs ना तागे फक्त असा कारण सध्या आमी ताजे 9 होर्डिंग्स लायल्यात. हय आणि वेरीन ताणें फक्त मेसेज इतलें दिल्या की all of us should come out for voting on the day of vote. खंयचोच राजकीय पक्षाचो फुडारी कार्नावाल समितीन आसचो अशें पर्यटन खात्यान वेंचणूक अधिकाऱ्यांक कळयला. एनिमल हजबंड्रीचो संचालक सिद्धिविनायक नायक आनी एक हेड क्लर्कान आचारसंहिता लागू आसतना पासून नोकरी दिवपाच्या आरोपावेल्यान मंगळारा मेरेन ते निलंबीत जावपाची शक्यताय आसा. सभापती प्रतापसिंह राणे हाचे कडेन मायज सुरक्षा कर्मी आनी हेर कर्मचारी आसात अशी कागाळ आयोगा कडेन आयल्या. हाचेर मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्यान पुलीस आनी मुख्य सचिवा कडेन अहवाल मागला. कांय राजकीय फुडारी वेंचणुका वेळार आपली पुराय संपत्ती जाहीर करिनात अशी कागाळ काशीनाथ शेटयेन आयोगा कडेन दिल्या. मुखेल वेंचणूक अधिकारी ताचो अभ्यास करतात अशें वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी सांगले. इतले मजगतीं 1 फेब्रुवारीक भारताचो मुखेल वेंचणूक आयुक्त आनी हेर अधिकारी गोंयांत येवपाचे आसात. 1 तारखेक इलेक्शन कमिशनचे फुल कमिशन इज कमिंग टू गोवा. 1st February. 1st February. What is the reason for this? For Preparedness, to see the preparedness for the forthcoming elections. review. पणजेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार राकेश कानोळकार. श्रीपाद आपल्याक गोंयच्या राजकारणात जाय आनी ताका हाडचो म्हणून आपणें स्वता गडकरी कडेन 3 वेळा उलयलां. श्रीपाद गोंयांत आसल्यार भाजपा स्वताच्या बळार बहुमत मेळोवंक शकता अशें मनोहर पर्रीकारान उलोवन दाखयलां. तो प्रुडंटाच्या हेड ऑनात उलयतालो. दिगंबर कामत आनी बाबुशा बरोबर आशिल्ल्या ताच्या संबंदाचेरूय पर्रीकार उलयलो. भरपूर वावडी येतात. वावडी इतली येतात की दिगंबर कामत आणि मनोहर पर्रीकाराची सेटिंग जालां आणि मडगांवां भितर मनोहर पर्रीकार दिगंबर जिखचो म्हणून आणि पणजे भितर दिगंबर पर्रीकार जिखचो म्हणून एकामेका खातीर वीक कॅन्डिडेट सोदता म्हणून. दिगंबर कामतीक हरोवपाक जे कितें करूंक जाय तें हांव करतलो आनी आय एम नॉट वरीड इफ ही ट्रायज दॅट इन पणजी फॉर मी. संबंद इम्प्रूव जावपाचो प्रश्न येना. तो चीफ मिनिस्टर आशिल्लो, हांव ओपोजिशन लिडर आशिल्लो. देर आर इश्यूज वेर ओपोजिशन लिडर हॅज टू consult chief minister or chief minister has to consult opposition leader. So my relation with him is totally based on this chief minister and opposition leader here. Tomorrow if he is not chief minister, I am chief minister and he is no one, there will be no relation. There is no question of a relation. म्हाका एक गजाल सांगात, तुमकां श्रीपाद नायक स्थानीक राजकारणां आयिल्ले जाय? म्हाका जाय हेजें कारण हांगा तो यत्न धरतू जाल्यार पयलीं म्हणजे सद्याची स्थिती आमची आनी इल्ली इम्प्रूव जाता. तुवें जर म्हाका विचारलो की स्वताहून बहुमत मेळूंक शकता काय कितें, तो आसत जाल्यार स्वताहून बहुमत मेळपाचे चान्सीस डेफिनेटली वाडटा. श्रीपाद थळावे राजकारणाक येवचे म्हणून मनोहर पर्रीकारान जितली करपाक जाय आशिल्ले तितले प्रयत्न केले ना. हांव खोटें उलयना. हांवें स्वता 3दा नितीन गडकरीक ह्या संदर्भात आग्रो धरलेलो आसा की ताका स्थानीक राजकारणान यत्न धरतू जाल्यार ह्या एपा आमकां जिखपाची संद बरी आसा. आनी हांव पयलीं एक गजाल सांगता, म्हाका मुख्यमंत्री जावपाची खाज ना. हाजो अर्थ हांव जावचो ना अशें न्हय. मे डोंट टेक इट नेगेटिवली. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसाव.